मडगांव शारांतल्या गाडेवाल्यांक व्हीएम साळगांवकार हॉस्पिटॅलिटी कॉलेजीन 2 दिसांचो वर्कशॉप घेतलो। खाणा जेवणाचे जिनस करतना भलायकी आनी नितळसाणीचे नजरेन कितें काळजी घेवची ताचेर गाडेवाल्यांक कांय टिप्स दिल्यो। वर्कशॉपाच्या निमणे दिसा ब्रेस्तारा गाडेवाल्यांक सर्टिफिकेटां दिली। वर्कशॉपाक एफडीएचे अधिकारी आशिल्ले। Now, under the new law of Food Safety and Standards Act, the government of India is concentrating a lot on street food vendors, because as you know that majority of our population below certain economic level, they sponsor the street food, and street food has its own peculiarity, speciality, and it has its own culture. So we thought that Goa is a tourist destination, lot many tourists come, and we find that people are ready to improve the quality. They need certain amount of empowerment. So we took it as an assignment. Margao Municipal Council came up with a proposal saying that they want to set up a food court. So we said this was a very good opportunity for us to launch this type of a program from Margao itself. And we decided that before launching the food court, it is important to train these people. So that is why we decided to have a 2 days workshop training, and we wanted them to get the training from the best of the institution. So we had an informal discussion with the Salgaonkar Institute of International Hospitality. कशें मार्केटिंग करप, कशें फूड रांदप, कशें तेल यूज करप, बरें वायट केन्ना जाता तेल वायट तें सांगलें। आनीक बरें अशें जेवण कशें बरें दवरपाचें, कितले टायम तूं फ्रिजीन दवरप मीठ हें चिकन, आनी कशें जेवण कितले टायमान भायर काडप अशें हें हांगा येवन म्हाका खूब अशें शिकलें अशें। आता बाजारात आंब्याचो सीझन। आंबे पिकोवंक केमिकलां वापरतले आड एफडीए गुदांव आनी मार्केटांनी मोहीम सुरू करपाची आसा। Now you know that we are in the summer season, it's a mango season. Very shortly my campaign is going to be there. दक्षिण गोंयांत खंय एफडीए ऑफिस कमी पडटा। And what happened, government has given us a place in South Goa, but the space provided is too inadequate. So we have asked them for little extra space, because we don't want to come and cramp everybody, then even we are cramped, no, public is cramped. The place is the new collected no, or they old? you provided us in the old collected. Old collected, okay. So there is space constraint. So we have asked for some additional space, little additional space. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। पेडण्यां ते पणजे कदंबाची शटल सर्व्हिस सुरू जाल्या। कदंबा बायपासान वतली। बसीक पंचायत मंत्री पेडणेचो आमदार राजेंद्र आर्लेकरान बावटो दाखयलो। सरकारी कर्मचारी आनी पास होल्डरांक ही शटल बऱ्याक पडटली अशें आर्लेकार उलयलो। कदंबाचे अधिकारी पेडणेचो नगराध्यक्ष आनी नगरसेवक आशिल्ले। आमी फाटल्या कांय दिसांनी प्रयत्न केले आनी आज आमकां ताचें यश आयिल्लें आसा आनी आयच्यान ही सर्वीस सुरू जाता। आमकां आनंद इतलो आसा की कदंबाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी आमकां हाचे बाबतींत भरपूर सहकार्य केलें आनी म्हणून कदंबाचे अध्यक्ष जे आसात महामंडळाचे कार्लोस, मागीर तांचे एमडी, मागीर बाकीचे डायरेक्टर, मागीर सगळ्यांचे हांव आभार मानता। हांव आमच्या नागरिकांक पेडण्याच्या इतली एक विनंती करता की तांणी ह्या सेवेचो भरपूर लाभ घेवचो। म्हज्या मनान अजुनूय आसा की समजा ही एक बस कमी पडली जाल्यार आनीकय एक बस वचपाक जाय, कारण अशे अनेक कर्मचारी आसात की तांकां डायरेक्ट बसीचो उपयोग जातलो। ह्या सगळ्यांनी जर कदंबाचे अधिकारी आसात तांचें म्हणणें आसा की सगळ्यांनी जर मंथली पासीस जर काडत जाल्यार आनीकय बरें पडटलें, कारण हाचेर तसो डायरेक्ट कंडक्टर आसना। आज आमची पेडण्याची बायपास गाडी स्टार्ट केलेली आहे। इट इज अ शटल सर्वीस। सकाळची 8:00 हांगाच्यान स्टार्ट जातली ती 9:00 पणजे पावतली। इट इज स्पेशल फॉर द गव्हर्मेंट सर्वंट आनी पास होल्डर। ह्या बसीक कंडक्टर ना, विदाउट कंडक्टर गाडी चलतली। ड्रायव्हर कंडक्टराचे जे पास कितें चॅक करपाचें ड्रायव्हराचें काम तो करून घेतलो आनी त्या प्रमाणे जेन जाता इतले गव्हर्मेंट सर्वंटाक ह्या गाडयेचो लाभ घेवचो। तशीच सकाळची 8:00 गेली, 9:00 पणजे पावली, परत मागीर तिका 11:15 पिवपाक, 11:30 परत 4:00 पिवपाक पेडण्याच्यान वयपाक आनी सांजची 6:00 येवपाक। दक्षिण गोंयांत 800 आनी उत्तर गोंयांत 1200 बेकायदेशीर प्रायव्हेट टॅक्सी चलतात। तांचेर उपाय काडपाक म्हूण दक्षिण गोंयांतल्या टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांची आमदार कायतू, एसपी, डीवायएसपी आनी आरटी बरोबर बसका जाली।
प्रायव्हेट टॅक्सींचेर कारवाय जातली म्हणून आरटीओन बसकेंत उलोवन दाखयला. साउथ गोवा अप्रॉक्सिमेटली 800 गाडी चलता इलिगल. साउथ गोवा नॉर्था 1200. एसपीन उतरला टोटली स्टॉप करता. सो ते टोटली स्टॉप केल्यार आय एम हॅपी. फ्लायींग स्पॉट काड म्हळ्यार तेजो नंबर दीत म्हळ्यार कोण तरी ते प्रायव्हेट व्हेकल्स येता तेंकां तुमी चोयल म्हणटा नंबर काडय आनी कॉल कराय मग ते उपरांत ते दोतले तेका. विथीन ए मंथ सीएमान सांगितला सेटल करून दीत मो इश्यू. ती इलिगल पळय टॅक्सी रेंटेकार आसा ते बंद करचे. टॅक्सीवाल्यांक खूब त्रास जाता कित्याक ते एक टॅक्सी घेवन आपले पोट भरता. तर असले गती जातात म्हणजे इलिगलिटी गोंयांत आडत वयता, करप्शन आडत वयता. रिजन इज दीस कित्याक कोण ना कोण ताचो रिलेटीव आसा, कोण ना कोण ताचो इन्फ्लुएन्स यूज करता. ताका लागून ही सगळी इलिगलिटी स्टार्ट जाल्ली आसा. तांचें म्हणणें आसा की जे प्रायवेट टॅक्सी आसा ते भाडे मारतात आनी तांचेर एक्शन घेवपाची. सो एक मिटींग घेतलें विथ ट्राफीक, RTO, पुलीस डिपार्टमेंट, ऑनरेबल लोकल MLA आयिल्लो आनी वी हॅव डिसायडेड दॅट वील टेक एक्शन ऑन दोज प्रायवेट व्हेकल्स फ्रॉम टुमॉरो. तांचे ज्यांच्या कडेन परमीट आसा म्हणजे तांचें म्हणणें आसा की ते प्रायवेट व्हेकल्स भाडे मारल्या कारणान तांचो बिजनस इफेक्ट जाता. सो आमचो एक स्क्वॉड आसा ताका कॉल केल्या उपरांत वील गो अँड वी वील सी वेदर इट्स लीगल ऑर इलिगल. स्पॉटाचो बी नंबर दिला दिला ते ग्रेवेसीस फक्त हेजे आशिल्ल्यो प्रायवेट गाडी वाड्याक दिता पळय तेंचे गाडी आमी धरत आसा आनी धरून चालू आसा ते आमची स्कीम. आतां एक स्पेशल स्पॉट जे आसा ते थोडे बंद आशिल्ले आतां परत स्टार्ट करतले आमचे. आतां फायन घालून जर सबसिक्वेंट परतो जर रिपीट जायत जाल्यार ते आमी रेजिस्ट्रेशन कॅन्सलेशनाक फॉरवर्ड करतले. आनी ते कारण आयली म्हणजे तो जर हॉटेलांतल्यान तेज्या ऑफिसान बूक केल्ले तर ऑफिसान तो तेज्या ज्या जाग्यार कस्टमर आसा ती व्हरून पावयता ती गाडी. घेवया एक विराम.